केळशी ग्रामसभेत 39A रद्द करपाची मागणी. ग्रामसभेत मंजूर जाल्लो थाराव सरकाराक धाडून 39A आनी संबंधीत अधिसुचोवणी रद्द करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. ग्रामसभेक आमदार भेंजी विएगास हजर आशिल्लो. कावेलसी पंचायतींत आमचे गांवच्या लोकांनी स्पेशल ग्रामसभा मागलेली, कारण हे दिसांनी पेपरांचेर कावेलसी येत आहा. 4 नोटिफिकेशन आमी पब्लीश जाल्लेली पयलीं. ते आमच्यान सोसूंक जायना जालें. आमी सरपंचाक बरोवन दिलें, सगळ्यांनी सायन मारली. आमकां स्पेशल ग्रामसभा जाय आनी ग्रामसभाक आमी एक रेजोल्युशन घेयलें की 39A हें आमकां नाका. NDA नाका, NDZ नाका, कांयच नाका. 39A स्क्रॅप केलें जाल्यार सगळें स्क्रॅप जातलें. आनी हेच पासत आमी मागलां सरपंचा लागीं, तूंय आमकां आदार कर. आनी MLAकूय आमी आपयनाल्ला मागलां, तूंय आमकां तुजो आदार दी. तेच भाशेन आमी सगळ्या लोकांकूय सांगलां 4 तारखेर बाणावले दांड्या ग्रावंडार आसतली म्हण जमात 39A स्क्रॅप करपाक आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीची. MLAकूय आमी सांगलां, सगळे आमी हाजेर आसतले. सरकारान जे आमगेल्या गांवांत आनी दुसऱ्याय गांवांत विलेजींची नांव येयल्या 9 तारखेक, ते कितें कितले सर्वे नंबर गायले दॅट ते नॉन डेव्हलपमेंट झोन कोतले म्हणचे आतां हांवें ती. सो तेजेर ही आमकां जायती क्वेश्चन येताली, जायते लोक आमकां आन्सर दिवपाक जायना आसलो. सो आयज आमी ग्रामसभा मागलेली, जायतो लोक एटेंड जाल्लो आनी जायते आमगेले जे जाणकार आहाय, जे शेत ओनर आहाय, तांकां कांयच खबर ना. सो ही तांकां सांगनासतना आमकां सांगनासतना हें सरकार कित्याक करता हो एक प्रश्न आसलेलो. आनी मागीर तेजेरूच आमगेले जे ऑनरेबल MLA बनावली तोय येयलेलो, तेणेंय तेगलें मत सांगलां. आनी हेजेरूय डावट क्लियर करपाक एक रेजोल्युशन एडॉप्ट केला युनिमसली that this 39A to change to fields to no development zone should be scrapped. So this is one message we have adopted resolution and we will send it to all the concerned departments. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.